अन्न आणि वखदा प्रशासनान म्हापशा वाठारांतली 5 चिकन सेंटरांची पळोवणी केली। या 5 सेंटरांनी नितळसाण नाशिल्ल्यान ती बंद उडयली आणि सुमार 5,000चो दंड दिलो। तशेंच बेकायदेशीर रितीन पेप्सी विकपी आस्थापनाचे धाड घालून 250 बॉक्सां जप्त केली, अशी माहिती अन्न आणि वखदा प्रशासनाचे अधिकारी रिचर्ड नोरेन हांणी दिली। अधिकाऱ्यान सांगला ओवरऑल आयज एक स्पेशल ड्रायव्ह आमी केल्लो आसा आनी आयज 2 टिमी भायर सरून मोठ्या प्रमाणात आमी हे इन्स्पेक्शन्स केल्ले आसा आनी वेगळे वेगळे तरेचे बिजनेसीस जावं चिकन सेंटर्स जावं रिटेल हॉकर्स आनी तशेंच रेस्टॉरंट्स हे सगळ्याक आमी चॅक केल्या आनी एकूच आमी ऑब्जेक्टीव घेवन आयिल्ले आसा की सगळ्यांनी जे आसा हे हायजिनीक ऑपरेशन्स करचे आनी हेंचेर जो एक्शन घेतला तो पळोवन जे बाकीच्यांनी आसा तेणी सुओ मोटो करेक्शन करचें, अशें रावचें न्हू की FDAच्या नांगरीच आमी क्लीन करतले। सो आमी परती हे मेसेज पास करता, कित्याक हो जो आमी हातीन घेतलो ड्रायव्ह आसा हो चालूच उरतलो आनी फुडल्या ज्या आमी 7-8 म्हयन्यांनी या 6 म्हयन्यांनी सगळे हे कवर करतले। प्रत्येक बीच बेल्ट जावं आनी दुसरे आमचे तालुका जावं हांगा आमी आतां स्टार्ट केल्ले आसा आनी सगळ्याक हे कवर जातले। सो ही एक मेसेज आमी पास करता। एक तर चिकन शॉप्स जे आसता तांकां FDAचो रजिस्ट्रेशन लागता, सो ते तेंचे कडेन नासलेले आनी तेंचे जे हायजीन कंडिशन आसलें तेवूय खूब बॅड पुअर आसलेले। सो त्या कारणां खातीर तांकां आमी इमिडिएटली बंद केला आनी बंदूच न्हू तांकां फायनूय घातल्या हांवें अंडर सेक्शन 69 कंपाउंड करून 5,000ची फायन घातलेली आसा। टोटल आमी टोटल 14 शॉप्स चिकन शॉप्स आमी 5 बंद केले, बाकीचे दुसरे आसा ते रेस्टॉरंट्स ही बंद केल्ली। म्हापसा उपरांत अन्न आणि वखदा प्रशासनान कळंगुटे वाठारांतल्या 14 आस्थापनांचेर धाड घातली। सुमार 7 आस्थापनां बंद उडयली, तशेंच गुटखा आनी तंबाखू लेगीत जप्त केले, अशी माहिती संबंधीत अधिकाऱ्यांनी दिली। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत अन्न आणि वखदा प्रशासनाची मोहीम सुरूच आसतली, अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। आता आमी कलंगूट आसा, कलंगूट आमी आतां आयिल्ल्याक आमी जवळ जवळ 17 आस्थापनां आमी चेक केल्ली आसा। 14 आनी ह्या 14तली 7 जी पळय आशिल्ले इटरीज ती सामकी म्हणजे दे वर नॉट कंप्लायींग टू शेड्यूल 4 आनी सामकी म्हणजे परिस्थिती सामकी वायट आशिल्ल्या कारणान ते 7 जाणांक आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्यात क्लोज डावन करपाचें आनी आमी ते 7 आउटलेट्स आसा आमी ते बंद केले। उरिल्ले 7 जाणांक तांकां इन्स्पेक्शन नोटीस सर्व केल्ली आसा। ज्यो डिस्क्रिपन्सीज आसा तांकां नजरेक हाडून दिल्ल्यो आसा आनी तांकां एक 48 तासाचो प्रास दिल्लो आसा, विथीन वीच तांकां सांगला की ताणें ते कंप्लाय करून आमच्या ऑफिसाक हाडून दाखोवच्यो। म्हणजे 7 बंद केल्या, तांकां इन्स्पेक्शन नोटीस दिल्ली आसा। जो पर्यंत त्यो व्हेरीफाय जायना तो पर्यंत तांकां चालू करपाक दिवचें ना। स्नेहा होसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।